येस सर ह्या थोडी मशीना बद्दल थोडी माहिती दियात म्हणजे एक्झॅक्ट लायट तांबडी पेट्टा मदीं मदीं ग्रीन जाता एक्झॅक्ट कितें कशें कितें सो एक TPC मिटर ऑयल टेस्टर जे ऑयल डीप फ्राय करपाक यूज जाता ते कितले यूज जाला सो ते ह्या मिटराचेर आमकां घुमून येता. सो एक सायंटिफीक व्हॅल्यू आसा टोटल पोलर कंपाउंड म्हणून तो मेजर करता. सो कायद्यान टोटल पोलर कंपाउंड 25% एक्सीड जावं उपकारी 25% वयर जालें जाल्यार तेल चड यूज जाला एंड इट वील बी नॉट गूड फॉर हेल्थ. सो हे आतां आमी सॅम्पल्स घेतले आनी आतां तुमी पळोवं येता हाजो रिडींग जो आसा एट 35 डिग्रीज 15% व्हॅल्यू आसा म्हणजे तेल पास जाता. ओके सो आतां ग्रीन लायट दाखयताली म्हणजे तो सॅम्पल पास जाला आनी सपोजींग 25 वयर तर आसलो रिडींग जाल्यार रेड लायट दाखोवपाची. सो द इंस्ट्रुमेंट इज सेट फॉर द 25% रिडींग. ओके आनी एक सॅम्पल आसा तो चॅक करूया. सो मेजरमेंट जालो म्हणटकूच ती लायट स्टेशनरी उरता. सो हेजो पळय 39 डिग्रीज 12% व्हॅल्यू आसा TPC. तेका कितें म्हणटा TPC मिटर टोटल पोलर कंपाउंड हे मेजर जाता. तेल कशें कितें आहा हे तेल बरें आसा. ही दोन्ही सॅम्पलां आमी कडायेन काडून थंड केला हे तेल आनी चॅक केला सो ते पास जाता. सो बिलो 25% जो रिडींग आसा तो पास रिडींग. सो अशेंच आमी सगळे जे आयज रोड सायड जे कोण वडा पाव किंवा डीप फ्राय करताले हेंचे सगळ्याचे टेस्ट केल्ले आसा आनी पॉझिटीव थिंग म्हणटा आजून पसून कोणाचो 25% एक्सीड जाल्लो आमकां आयज सॅम्पल मेळोंक ना. आनी डेलिब्रेटली आमी हो लेट दवरला कित्याक लेट दवरले कारणान आमकां फूल डेचो तांचो बिजनस जावन इवनींग जो आसा तो रिडींग मेळता म्हणून आमी डेलिब्रेटली लेट केला हो एक्सरसायज. कित्याक अर्ली मॉर्निंग केलो जाल्यार ते तितले बिजनस जायना तेंचे सो रिडींग पासूच जातलो म्हणून आमी डेलिब्रेटली लेट केला. बट पॉझिटीव थिंग इज दॅट ऑल द रिडींग ऑल द सॅम्पल्स हॅव पास. इट इज मेड इन जर्मनी. एका हे कितके म्हणले तुमी साधारण कितको एका हेची किंमत अंदाजे किंमत आता it will be quite some close to a lakh or something because it's a high-end instrument with good accuracy. ओके एक जालें. दुसरें जर सध्या तुमचे कडेन म्हणजे FD कडेन असले कितके आसा असले 4 मिटर आसा आमचे कडेन. 4 मीटर सध्या अजून पर्यंत हांगाच आमी 2 घेवन आयल्या बिकॉज वी हॅड केप्ट एज वन बॅकअप इन केस कितें फ्लक्च्युएशन आयलो बॅटरी डावन जाली जाल्यार 2 मिटर्स आर हियर ओनली. सो वी हॅव अ मोबायल फूड टेस्टिंग व्हॅन जी लोकल जाग्यार भोंवता. सो द मोबायल फूड टेस्टिंग व्हॅन इट सेल्फ इज इक्विप्ड विथ दीस मिटर्स टू चॅक. अजून पर्यंत तशें कांय हें मेळोंक ना. ना आयच्या दिसा म्हाका दिसता आमी उण्यान उणे एक 7-8 सॅम्पल चॅक केला पूण सगळे बिलो 25% मेळिल्ले आसा. हे तुम्ही रेग्युलर करतले चेकअप? हय रेग्युलर चॅकअप जातालो पण आयज तुमकां फर्स्ट टायम आमी अशें ऑन कॅमेरा दाखयलें पण हे चॅक चालूच आसतलें आमचें. आनी कितें तर सॅम्पल खंय फेल जालो जाल्यार इन फर्स्ट इन्स्टन्स आमी ताका एडुकेट करता सेकंड इन्स्टन्स ताका फायन मारतले. बट इवन इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी तांकां सांगलेलें आसा. आनी ऑल्सो टू टेल यू दॅट सर्टन QSR रेस्टॉरंट जे आसा चेन रेस्टॉरंट्स जे म्हणजे हे आमचे लायक दीस KFC मॅकडॉनल्ड तेंचे कडेन दे हॅव दीज मिटर्स. सो दे ऑल्सो मॉनिटर इट ऑन द रेग्युलर बेसीस. तांचे ओन मिटर्स आसा तेंचे कडेन. सो एक 2-3 कंपनी जे सप्लाय करतात. ओके आनी हे मिटर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हितून मेळिल्ले आसा FSSAन दिल्ले आसा.
मॅडम सध्या कितें नवीन चेंजीस केल्यात तुमी हांगा पयलीं जे आसले आनी आतां ओके फॉरेन ड्रग्सान आमकां जायते हे सांगले म्हणजे क्लॅनिनेस दवरपाचे हायजीन दवरपाचे अँड इच अँड एवरी स्टाफ शूड वेअर अ मास्क ऑन इच अँड एवरी स्टाफ शूड वेअर योर कॅप अँड मेन थिंग इज योर एप्रन अँड वेन यू कम यू गॉट टू बी क्लीन अँड वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स दॅट्स गिवन बाय दॅम. They have guided us a lot and all thanks to food and drugs. But the entire Alankar, we as a family over here, we are all following the rules. युअर नेम प्लीज मॅडम. Sorry, Name? Jocelyn De Silva, Food at the Alankar. या थँक्यू. Thank you. तुम्ही कशें आमी पळयता आयज तांकां बरोवन दिल्ले तांकां सांगलेलें पॅक बीन करा म्हणून तेंच्यांनी सगळें केलां. इवन तेंचे सगळ्या फूड हँडलर्सांची सॅनिटरी कार्ड दे आर मेंटेनिंग नाव आनी तुमी पळयलां आसतलें पळय तेंच्यांनी पयलीं अशें नासलें तेंचे टायर्स बीन कांय नासलें आतां तेंच्यांनी सगळें घातलां आनी इवन तेंच्यांनी एप्रॉन बिप्रॉन घालून ते सद्दां आमी एक्चुली आयज तांकां सांगूंक नासलें बाबा आमी अशें रुटीन आयिल्ले आयज बिकॉज वी वर इन्स्पेक्टींग इन वागातोर अंजुना फ्रॉम दॅट सायड वी हॅव कम हियर अँड अशें सरप्रायज विजिटाचो आमी पळयलां की तुमी सो पळोवंक शकता की तेंच्यांनी सगळें जे ते हांगा करना आतां सद्या तेंकां आमी सांगलां दुसरे कडेन करा कट करा आनी तेंकां हाडा जे एवरीथींग दे आर ब्रिंगींग फ्रॉम समवेर एंड I think they have taken license in Kolwale. Yes. From there they are bringing and they are just mixing here and whatever they have fried rice and all they are doing here. बाकीचो जो मसालो आसा कितें आसा तो सगळो ते घरा कडेन करून हाडटात. तुम्ही पळोवंक शकता तुमच्या माध्यमांतून बाबा हे लोकांकूय दाखोवंक शकता की तेंच्यांनी अशें हे केल्लें आसा. एवरीथींग इज नाव वी आर एक्चुअली बट दे हॅव टू फॉलो दीस नाव अदरवायज वी हॅव टू फायन देम. चेक केलं तुम्ही हां त्यांचे चेक केलं हय तेंचे आमी चॅक केला. आयज आमच्या डिरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाची टीमीन एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा आनी हो ड्रायव्ह आमी अंजुना ह्या एरियान केल्लो आसा तशेंच अलंकार फाटीं 2-3 वीक पयलीं हांवें हांगा येवन एक स्ट्रीट ड्रायव्ह केल्लो आनी खूब जाणांक थोडे दीस बंद दवरपाक सांगलेले ते एक रिव्हेरिफिकेशन अशें आयिल्लें आसा आनी अंजुना वाठारांत जेन्ना आमी चॅक्स केल्ले आसा त्या टायमार आमकां एक 2 रेस्टॉरंटां बंद दवरची पडली उडपी स्टायल कित्याक हायजीन वायलेशन आमकां दिसलें. तशेंच एक काजू शॉप जो आसलेलो तेजे कडेन काय असो पेड्यार जाल्लो ऑयली काजू थोडो मेवल्लो म्हणून तेवूय आमी डिस्ट्रॉय करून ताका तेजेर एक्शन घेतलेलें आसा. आनी आयज अलंकार जेन्ना आमी आयिल्ले आसा अशें दिसून येता की सगळे ऑपरेशन चालू जाल्ले आसा वीथ आवर ड्यू परमिशन्स आनी तांणी जे आमी सजेशन्स दिल्ले आसा इन देअर कॅपेसिटी कितें करूंक जाता ते तांणी रेमेडियल मेजर्स घेवन सगळे जाग्यार घाल्ले आसा. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की कुकींग फूल फ्लेजिड कुकींग हांगा कांय करचें न्हू म्हणून. सो दे हॅव रेंटेड प्रमायसीस किचन इन अदर प्लेसीस आनी मेन कुकींग इज डन इन दोज प्रमायसीस आनी हांगा येवन फक्त ते फिनिशींग करतात. तशेंच जे जे तेंच्या कडेन घडटा तशें ताणें हांगा कंप्लायन्सीस दिल्ले आसा. हो आमी तांकां सांगून गेल्लो आसा की आमी मंथली हांगा मिनिमम मंथली तरी हांगा विजीट करतले आनी वी हॅव टोल्ड देम दॅट यू हॅव टू एन्श्योर हायजीन इन द meanwhile we are also coordinating with the local municipality and they are also working with the required formalities and paperwork to develop this as a street food zone. So we are looking forward towards the step of the municipality to enhance the food safety and increase the facilities there so that this place becomes a vibrant place and a proper food zone. So meanwhile, it is good to see that most of the vendors have adopted the hygiene norms and we hope that they will continue with compliance. जणांनी आपले किचनय शिफ्ट केल्ले आसा. हय सो मेनली जशें तुमकां सांगलेलें आसा की पयलीं ते हांगा सगळे A to Z कुकींग करताले सो ते बंद जाल्ले आसा. तांकां सांगलां की वॉशिंग म्हणजे वेजिटेबल्स वॉशिंग आनी सगळे चिकन वॉशिंग तशेंच मॅरिनेशन रायस कुकींग हे सगळे हांगा अलाउड ना. हे सगळे तांणी त्या किचनान करपाचें. आमी तोवूय किचन चॅक केल्लो आसा. इट इज गूड. फक्त फिनिशींग जो फायनल स्टेप आसा तो हांगा तांकां करूंक अलाव केल्लो आसा आनी इट इज अ गूड थिंग ऑल्सो दॅट दे डू द फिनिशींग हियर बिकॉज इट वील बी अ हॉट मील वीच वील बी अवेलेबल टू द पब्लीक आनी जी हॉट मील्स आसता ते फूड सेफ्टी ताची बरी आसता. सो इन अ लार्जर पर्स्पेक्टीव इट इज अ गुड थिंग. एक 3 महिन्या पयलींचे म्हापसा थिएटरा कडले हांगासले फास्ट फूड आनी आयची परिस्थिती हितून कितें दिसता तुमकां कितें सांगता? आमकां तरी दिसता की जे तेंच्या कडेन घडटा जितले तेंच्या कडेन जाता ते तांणी कंप्लाय केल्ले आसा. दे हॅव डन इट ऑल्दो इट इज नॉट लायक 100%. It is a process and the process has been initiated. They are good enough to function but we still believe that this place can become better. बरो जावं येता
आणि हे प्रयत्न आम्ही करतले, आम्ही त्यांच्या फाटीक आसतले. तशेंच लोकल बॉडी म्युनिसिपालिटी प्रयत्न करता की हांगा जे रिक्वायर्ड परमिशन आसा कितें आसा ते घेवन हो एक प्रॉपर फूल फ्लॅजिड कुकिंग झोन जावचो, फूड कोर्ट जावचो. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सर हो एक म्हापशाचो भाग जालो, हेच्या पलीकडे बाकीचे काही ठिकाणी असेच चल्लेले आसा, थंय तुम्ही कितके लक्ष दित आसा? सो प्रत्येक जाग्यार अशें तुमी दिसता की जे स्ट्रीट फूड आसा हे सगळ्या जाग्यार आमचे चॅक जाता. सो हांगा येवच्या पयलीं आमी जसो TCP मिटर तुमकां दाखयला तो TPC मिटर तो आमी वचून दुसऱ्या झोनांनी केल्ले आसा. आणि दीस इश्यू ऑफ हॅव्हिंग प्रॉपर फूड कोर्ट्स वी आर टेकिंग अप विथ द लोकल बॉडीज. फुडल्या म्हयन्यान आमची एक स्टेट लेवल एडवायझरी कमिटी ही बसपाची आसा आणि तितून आमी हे तांकां प्रपोजल पयलीं केल्ले आसा. बट वी वील सेंड द रिमायंडर टू रिहेबिलिटेट दीज वेंडर्स ऑल्सो जे एरा एरियांनी करता ते. सो मेन म्हणटा तो हाका एक प्रॉपर सोल्युशन काडटले जाल्यार तांकां लोकल बॉडीन प्रॉपर डिस्पोजल फॅसिलिटी, प्रॉपर वॉटर फॅसिलिटी आणि सराउंडिंग क्लीन हे तीन आसपाक जाय. सो इट इज अ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन विच इज रिक्वायर्ड अँड वी आर डुईंग दॅट. And we hope that the local bodies will soon come on board with us, and that whatever we are trying to do here, we are also able to replicate in the other areas. Likewise, we have already started the attempts in Vadpoi and in Vasco, where the initial works of the food court zones have already started, and very soon they will be inaugurated. So these will be the first state-of-art street food zones in Goa, in line of what is there in Belgaum and in line of what is there in Indore. That is Chapan Dukan. These are the first few food zones to come out in the country. So we are working in those lines. These are central government schemes, and we hope that once we achieve success in these 2-3 areas, the other local bodies, other panchayats get inspired and they also do it. FDA म्हटले कशें आसता की सगळ्यांचे तेचेकडे लक्ष असता आणि जे असे शॉप असता अथवा बाकीचे बारीक बारीक असता ते प्रत्येक फावटी जेन्ना तुम्ही एक रेट घालतात तेन्ना अशें एक म्हणटात की ते आपले गॉडफादर असता तेंच्याकडे धांवतात, तेंचो दबाव तुमचेर कितपत असता, कशें कितें? हो तुम्ही विचारल्या त्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याच कडे आसा. म्हाका दिसता आमचें काम जे 1-2-3 वर्सां पयलीं चालू जाल्लें आसा त्याच पेसान चालू आसा. So whatever is there in the law, we are doing it in that means. So we don't have any other things to cater to. So I think in terms of working, our department is working as per the mandate of the law, and there is nothing else that we look at. आज जे आम्ही सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ले आसा ते म्हापसा आणि म्हापसाच्या फूल एरियान जे लोकली जे रस्त्यार आसा ते सगळे कोण स्ट्रीट फूड आमचे वडा पाव करता त्यांचे सगळ्याचे ऑयल हे चॅक केल्ले आसा आणि अंजुना हे एरियान आमची थोडी लास्ट टायम उरलेली ती आमी कवर केल्ली आसा. बंद केला म्हणटा ते उडपी 1-2 हे बंद केला. टोटल 18 प्रमायसीस आमी 3 बंद केला आणि एक म्हापशान बंद केला. 18 आमी टोटल इन्स्पेक्ट केली. ओके, थँक्यू.